दुयेंत मुखेलमंत्र्यान सरकार चलोवप हें चुकीचें म्हणटकर ताणें आपल्या जबाबदारीचो भार दुसऱ्या कोणाकडेन सोपोवपाक जाय। भाजपान गोंयकारांक पिश्यान काडून फाटले 10 म्हयने जाले प्रशासन ठप्प करून दवरलां अशी काँग्रेसीचे वडील फुडारी प्रताप सिंग राणेन टिका केल्या। 6 दिवचले हांगसर राऊत फार्मात काँग्रेसीचो स्थापना दीस मनयतना सिनियर राणे हांच्यांनी हें भाश्य केल्लें। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। आयज काँग्रेस पक्ष 134वी जी काँग्रेस पक्ष स्थापना दीस आसा तो अख्खे इंडियेक सगळी कडेन मनयता। सगळ्या राज्यांनी हो आयज मनयल्लो आसा। तेजो एक भाग म्हणून आमकां बिचोली तालुक्याक बिचोली मतदारसंघाक हो दिल्लो आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन दिल्लो आसा। काँग्रेस ही पयली सत्ते खातीर स्थापन जावंक नासली, काँग्रेस ही चळवळी खातीर स्टार्ट जाल्ली आनी आयज हो काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो चळवळचो पक्ष। जेन्ना जेन्ना कितें वायट घडटा तेन्ना काँग्रेस पक्षच उबो रावता। ह्या गोंयचो सुपुत्र म्हणून खूप वायट दिसता हे जेन्ना अशा प्रकारचे लोकांक धूळ फेक करता आणि अशा प्रकारची चुकीच्यो स्टेटमेंटी दिता तेन्ना एक नागरीक म्हणून खूप खंत जाता म्हाका। कितें 4 वर्सां पयलीं मोदीक फाटल्या 30-40 वर्सांक लोकांनी केन्नाच मतदान करूंक ना, इतले मेजॉरिटीन मतदान केले एका आशेन की हो देश चलयतलो म्हणून। ह्या देशाची कशी बरबादी केली ही सगळी तुमच्या समोर आसा। ते खंयच्या थरार वतात हो विचार करण्यासारखी गोष्ट। लोक वाट पळयता केन्ना मतदान जाता काय म्हणून, आणि मतदानाच्या दिसा हांकां कळून चुकतले म्हाका दिसता कमळाची एकूय पाकळी जिखून येवची ना, म्हणजे एकूय MLA हांचो जिखून येवचो ना तितले निश्चित। एकूय पाकळी तुमकां दिसची ना कारण हेंच्यांनी कर्मां तशी केला। गोंय राज्याक आता पळय आज 11-12 महिने जाले मुख्यमंत्री ना, ती खुर्ची खाली आसा। 15 लाखाचो पॉप्युलेशन आशिल्लो गोवा प्लस 15 लाख टुरिस्ट येतात। 30 लाखाच्या गोंय राज्याक वचून एक खुर्चेर कोण मनीस बसना आणि अशा रितीन गोंय राज्य चालू आसा। ही जी विस्कळणारी घडी आसा ती लोक मतदानाक आता वाट पळयतात, आतुरतेन वाट पळयतात आणि त्या दिसा कळटले की आज गोंयकार कशे आशेला काँग्रेसीक ते। 6 गावांक परत एकदा मेळ्ळ्या, ह्या संपूर्ण मतदारसंघाक मेळ्ळ्या आणि आमचे मित्र विवेक बाबांनी सांगला त्याप्रमाणे आजच्या ह्या काँग्रेस पक्षाच्या फाउंडेशन दिसा आमकां सगळ्यांक काही मूलभूत अशा प्रश्नाचो विचार करचोच पडटलो। दर वेळा अनेक पक्ष येवन आपापली भूमिका मांडटात, परंतु हो देश सांभाळून दवरचो कसो आणि हो देश म्हणजे नेमके कितें हे सांगताना मात्र आमचे जे विरोधक आसात, विशेषतः भाजपा पक्ष जो आसा हो काही ठराविकच मुद्दे मांडटा लोकांसमोर आणि ते मांडटा आसतना नेहरू घराण्याची बदनामी जितली करता येता तितली करप। 15 लाख रुपया प्रत्येकाच्या अकाउंटान आपण घालता म्हणून सांगणारो मनीस 5 रुपया सुद्धा कित्याक हाडिना हे सांगिना। 3,500 कोटीचो पुतळो बांदता, पण ज्या गावान ज्या गुजरातान महात्मा गांधी सारखो जागतिक कीर्तीचो संत महात्मा दिलो जगाक, ताचो उगडास फक्त सान्न मारता पुरती करतात। खरो म्हणजे जर त्या व्हडलो पुतळो बांदपाक जाय आसलो तोय गुजरातान, तर तो अधिकार कोणाचो पयलो, कोणाचो पुतळो बांदपाक जाय आसलो खऱ्या अर्थान महात्मा गांधीचो। काँग्रेस पक्षाकडेन ध्येय धोरण आहा, हो पक्ष सेक्युलर मार्गान कितक्याशा जाती जमातीक कितक्याशा भाशेन एकत्रित घेऊन वचणारो पक्ष आहा। जो पक्ष ज्या देशा खातीर आमचे नेते झगडल्यात, थोड्यांनी हुतात्मा जाल्यात आणि देशाचे भवितव्य घडोवपा खातीर एकत्रित येवन एक काँग्रेस पक्ष स्थापन केल्लो। आज पर्यंत त्या ध्येय धोरणाचेर जे कॉन्स्टिट्यूशन करून जो देशाची उभारणी करणारो जे सगळ्यात मोठो डेमोक्रेटिक वर्ल्डान कंट्री दवरणारे हो काँग्रेस पक्षच आहा। आयज शाणपणां सांगतात देशाच्या लोकांक, देशाक राज्य करतात
तो पार्टीचो आनी ह्या पक्षाचो फरक कितें तो ह्या दीस आख्ख्या देशाक आयज दाखोवन दिता. देशाकूच न्ही तर आख्ख्या जगाक दाखोवन दिता की ह्या दोन्ही पक्षांचो फरक कितें. एक पार्टी जी पार्टी देशाक एक करपाक आनी देशाक स्वातंत्र्य करपाक तयार जाता आनी आपले रक्त आपल्या नेत्यांचे रक्त ह्या देशा खातीर व्हांवोवन दिता. आनी ह्या 133 वर्सांक असंख्य आमच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी 133 वर्सांक वेगळे वेगळे तरेन बलिदान दिल्ले आसा. ते सामके फ्रीडम फायटर जे जावन गेले ते काँग्रेस पक्षामुळे जावन गेले. तेणी तांकां काँग्रेसचे जे लिडर आशिल्ले तांकां ते आपणावपाचे प्रयत्न करतात. सरदार वल्लभभाई पटेल हो काँग्रेसचो लिडर जेणे RSSक बॅन केले. ही RSS आयडियोलॉजी देशांक नाका म्हणून सांगपी हो पक्ष आशिल्लो लिडर आशिल्लो त्या लिडराक आयज ते उदो उदो करतात. बरी गजाल कारण तेंचे कडेन लिडर ना हें तितूंतल्यान प्रूव जाता. आनी आयज काँग्रेस पक्षाक देशभर लोकांनी साथ दिल्लो आसा आनी ह्या फटींग सरकाराक भायर मारपाचे लोकांनी निश्चय केल्लो आसा. पयर 5 राज्यांनी रिजल्ट जालो BJPक 0 रिजल्ट हे मेळ्ळा. 5 एक राज्य BJP कडेन जिखपाक शकले ना. काँग्रेस 3 राज्यांनी जिखले. हितूंतल्यान सिग्नल आसा काँग्रेस सगळे आत्मविश्वास आसा की आमी जिखतले म्हणून. पूण आमच्याहून व्हडलो आत्मविश्वास चड BJPक आसा. जे कॉन्फिडन्स आमकां जितले आसा आमी जिखतले म्हणून तेज्याचे मायज सेल्फ कॉन्फिडन्स BJPक आसा. कसले ते हरतले म्हणून. BJP हरतले हे विश्वास आमच्याहून चड BJPक आसा. तुम्ही म्हणटाले तुका कशें कळना म्हणून हे पेपरांनी वाचल्यारूच कळटा. कसलें उजगाटन जाता तेन्ना तो प्रोजेक्ट पूर्ण जातकर ताजें उजगाटन जाता सारकें. आनी उजगाटन जातकर थंय ते आमकां यूज करपाक मेळपाक जाय. 12 जानेवारीक इनॉग्रेट करपाक सोदतात. BJPच्या सगळे लिडरांनी ठाम विश्वास आसा की BJP केंद्रांत परत सत्तेर येयनात आनी तो पुलाचें उजगाटन करपाक हें काँग्रेसीक मेळटलें हातीक. म्हणूनच BJP आयज तेजें उजगाटन करपाक सोदता आनी हो निश्चय हातूंतल्यान दिसता की BJPन मानला की काँग्रेस परत सत्तेर केंद्रांक येतले आनी त्या खातीर हे इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाचे उजगाटन करतात. हे सगळ्यांनी लक्षात घेवचें. आज गोयच्या व्यक्तीक अशें आसलें की सकाळीं उठलो की तो पणजे वचून जर तेजें कितें काम आसलें मुख्यमंत्र्या वचून मेळटालो. आज तें शक्य जायना. आनी एक विश्वासान चलोंक जाय. एकामेकाचेर विश्वास आसूंक जाय. आपल्या पक्षाच्या लोकांचेर विश्वास आसूंक जाय. कोणाक दुसऱ्याक चलूंक दियात हें जायना. लक्षांत घेयात की अशें दिसता की मायनावरच सरकार चलतलें म्हणून. पूण लोकांक संवय जाल्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची सगळ्यांक मेळपाची. ही संवय बरीच वर्सां पासून चलत येयल्या. आज की मंत्रिमंडळ जावं किंवा आमदार जावं तांकां निवडून दिल्यात कित्या खातीर आमी ती लोकांची कामां करतात. लोकां मदें वचपाक लोकांक मेळपाक लोकांची अडी अडचणी आयकून घेवपाक. आज तें जायना. तेन्ना हांव आव्हान करता तुमकां की अशा तरेन आमी स्वार्थाचें राजकारण न करता जें कितें आपल्याच्यान जायना आयल्यार दुसऱ्या कडेन दिवपाचें राज्य चलोवपाक. तुमच्याच मनशा कडेन दियात. तो बाबडो सगळे कडेन भोंवू शकता. पण ते आज मेरेन जालें ना. जवळ जवळ आतां 7-8 म्हयने जाले.